पहिले? माझे नाव दत्ता पालेकर. तर म्हाका एक सांगा, आता हेचे मळे तळे आहा पळय, तळ्यान नुस्ती मेळले, ह्यान पयलीं केन्ना जाल्लें अशें? पूर्वी मेळ्ळे, हय. पूर्वी मेळ्ळे म्हणजे वर्सांचे पडतात. कित्याक पडतात ते कांय कळना. ओके. आता भरपूर नुस्तें मेळ्ळा. हाजे पयलीं हे पयलीं सगळी पळय एरिया आसली पळय, ती पयलीं शेताची एरिया. मागीर ते हांगासर उदीक भरता बुट्टी येतले हांगा. मागीर आतां तेंचे कितें केलें, मागीर ते आमच्या परिकारान मागीर तळे बिळे बांदले, सगळें केलें, ते जालें. तरी मागीर मातशें उदक येवपाक लागलें. मागीर परत बाबू स्पॉन्सरान ते व्हरून ते व्हडले व्हडले पंप बसयले आनी त्या पंपान ते मागीर पंपिंग करून ते उदक भायर वयतालें. मागीर आमचे हांगा बुट्टी येवपाची बंद जाली. आतां हें नुस्तें पळय आसा, हें बरें नुस्तें. हांगासर लोक काल पासून ते नेपाळी हांगासर आसता, तेंच्यानी हांगासर ते पाग्यार मारून हें नुस्तें मेळ्ळें काल. आयज पळय जाल्यार आतां पळय जाल्यार कुसलो सगळें नुस्तें हें करून. रातचें मेला काय सकाळीं दनपारां मेला, सकाळीं मेला काय खबर ना. जाम म्हणल्या सारकी. आनी ते सकाळीं ते मेला थंय. व्हडले व्हडले काळुंदरां मेल्या, बरें बरें नुस्तें मेला. आतां कशें मेला, कितें मेला तें आतां कांयच समजना. तुम्ही फाटल्या वर्सा मेल्ले म्हणटा न्ही, तेन्ना मागीर कितें इशू आहा तो रिजॉल्व जाल्लो ह्यो? काय जावं ना, खंय कितें काय. मागीर कोण ऑथॉरिटीन कोणी काय येवंक ना? आतां कशें कळटलें कांयच कळना, काय समजून. आतां पळय हें केलां, आतां पळय मेला पळय, हांव हें म्हणटा गव्हर्मेंटान येवन तें पळोवपाक जाय, चॅक करपाक जाय. बाबा कशें मेलें, कित्याक लागून मेलें, कोण बाबा कितें सोडटा हांगा येवटेन, तें काय कळना न्हू. ते जर चॅक करीत जाल्यार कळटलें कशें कितें जालां तें. जाल्यार काय करचें ना, घाण पडटा वता. आतां येता मेलां नुस्तें, आतां आमकां 4-5 दीस हांगा घाण पडटली ते काडून जाल्यार. आमच्या दारान तोंडा मुखार आमचें तळें तें घाण जातली सगळी. आमी सध्या मळ्यान आसा आनी मळ्यान येवपाचें कारण एकूच, जशें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता, हे जे मळे लेक आसा, त्या तळ्यान हांगासर जी नुस्तीं आहा, कितलीशीच नुस्तीं आहा ती मेल्लेली आहा. रिजन कितें आहा तें आमकां अजून पर्यंत खबर ना. बट लोकल्साच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर कितें उदकान मिक्स जाता, तेका लागून ही नुस्तीं मरता. ही केस खंय ह्या वर्सात न्ही, बट फाटल्या वर्सा अशीच जाल्लेली. तेन्ना सुद्दां अशीच नुस्तीं मेल्लेली आनी कितलीशीच नुस्तीं मेल्लेली. तशीच आतां ह्या वर्सा सुद्दां कितलीशीच नुस्तीं मेल्लेली आसा. आनी लोकल्साची एक मागणी आहा ती म्हटल्यार हे जे नुस्तें मेला ते बेगीनच्या बेगीन काडचें, जाणा की हांगासर नुस्तें मेला तेंचो वास आहा तो तांकां येवन कितें त्रास जावचो न्हय म्हणून. आज ता कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा आनी हे जे नुस्तें मेला ते बेगीनच्या बेगीन काडपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी ह्यो जो नुस्तीं हांगासर जी मरता, खुबशीं नुस्तीं आसा ह्या मळे लेकान, ती नुस्तीं मरात आसा. सो तेजेर लक्ष दिवपाची गव्हर्मेंटान गरज आसा. स्टुडंटा खातीर मळ्याच्यान साहिल मांद्रे.